काणयेचें नांव एक मूठ माती. काणयेकार डॉक्टर एडवर्ड नजरेत. सादर करता लिनेट डिसोजा. एक मूठ माती. वणटीचेर आसचें घडयाळ 4 वरां दाखोवंक लागलें. फातराबान मोर्न बेंजार करूंक सुरू केलें आसतलें. 4 वरांचेर घरांतावन मोर्न काडूंक आनी 4:30 इगर्जींत मीस म्हणून वेबसायटीचेर गेल्लें. सकाळीं तावन कांय 10-20 फावटी इंटरनेट उक्तें करून पळयल्लें हांवें. फाटल्या कांय 15 मिनटां तावन घडयाळ उमकाळयल्ल्या वणटी मुखल्या सोफाचेर बसून घडयाळाकच हांव पळोवन आसलीं. बसल्ले कडेच दोळे धांपले हांवें. आतांच रिक्षा धरून गेल्यार मोर्न पावचे भितर म्हाका इगर्जेक पावूं येतें. मोर्नाक वेचें वा नाका म्हणल्यार घुसपडेंतच तो दीस सरलो. निमाणें मोन घट्ट करून मोर्नाक वेचेंच म्हूण निर्धार करून नेसल्लें सयत. पूण मोर्नाक गेल्ले कडेन म्हजी वळख धरतीत म्हणलें कावजिणेन उगडलें दार फाटीं धांपून शिदा येवन सोफाचेर बसल्लें हांवें मोर्नाक वेचे परी नातल्लें. भोवशा आतां आरोनाच्या मोर्नाची पेट उखलतात. नाका नाका म्हळ्यार आरोनाचें मोर्न उखलचें चित्र म्हज्या मोती पड्ड्याचेर उदेलें. सकट सारकें आसलें तर देखतेल्यांच्या देखीक तरी हांव मोर्नाच्या पेटेर पडून हाक मारून विलाप करतें कोण ना. दुराद्रश्ट सो आरोन. ताचें मोर्न उखलतना आज कोण विलाप करची नांत. विलाप करूंक जाय आसल्या कोणायकी ताणें जीव आसतना आपणा सरशीं दवरून घेतिल्लें तर. चड उणें हप्त्या पयलें आरोन गडीस जावन आस्पत्रेक दाखल जाला म्हणून विनायन मेल धाडलें. कोण आरोन म्हूण ताका पाटीं जाप धाडूंक मेल टायप केल्लें. उपरांत डिलीट केल्लें. विनायक जाप दिल्ली ना. काल आरोन अंतरलो म्हणून विनायन मेल धाडलें. तें वाचून एक खीण हांव स्तब्ध जाल्लें. दोळ्यांत दुकानांतल्यार काळीज आपले धडधडे सोडून रडलें. मेल वाचतना शारल ताच्या कुडांत बसून शिकतालें. कांय लागीं येवन मेल वाचीत म्हणल्या कावजिणेन हांवें मेल डिलीट केलें आनी ट्रॅश बॉक्स तावनी काडलें. चुकोन सयत शारलाक आरोनाची खबर कळोंक नजो. हांवें अस्थिर जावंक नजो. शाराला तावन लिपोवन दवरलो गुटू आनी सांगिल्ल्यो फटी उक्ती जावंक नजो आसल्यो. विनायक संताप उसरन जाप दिवचें बरें मनी म्हाका नातलें. संताप हांवें विनायक उसारिजे आसलो वा ताणें म्हाका. म्हज्या वांट्याक 21 वर्सां पयलें मेल्लो आरोन आज ह्या संवसाराक सासणाक अंतरलो. तो आनी ह्या संवसारांत ना म्हणली चिंतना म्हाका अस्कत करीत आसली. कितेंय जावं आरोन असो हांवें एका वेळार प्रामाणीकपणी मोग केल्लो. काजाराच्या सक्रामेंतांच म्हाकाच ताका पुर्तें समर्पण दिल्लें. म्हज्या प्रामाणीकपणाचें म्हज्या समर्पणाचें आरोनान गणनेच केलें ना. काजारा पयलींची 3 वर्सांची साळावळ, त्यो भोंवड्यो, सांगाता पळयल्लीं पिक्चरां आनी पाशार केल्ले आमोली घडयो काजाराच्या 6 म्हयन्यांनीच उतळ जाल्ल्यो. सूख ताची वा म्हजी कोणें तरी सोडदोड करीत आसली. आमचे मदें न्याय पंचायत कितें सवालच उदेल्ले ना. पोटांत कितलो निवच्या शारालाचो फुडार असो हुस्को सयत आमकां सांगाता दवरूंक शकलो ना. आरोन आनी हांव सांगाता जिवंक साध्य ना म्हणल्या निर्धाराक आयिल्ले हांव. तो निर्धार हांवें आमसोरान घेतलो म्हणून म्हज्या अंतस्करणाच्या कोनशांत तो वळतवळ उदेन येवच्या पाश्चातापाच्या बोगणांक हांवें व्यक्त जावंक सोडिल्लेंच ना. हांवेंच कित्याक सोडदोड करूंक जाय आसली. आरोनानी करी येता न्हय. काजारांत सर्व सॅक्रिफीस बायलेचेच जाय म्हूण आसा. तुमी एकामेकाचो विशेश मोग करतात जाल्ल्यान तुमचे मदलो ल्हान मनस्ताप व्हड दिसता. आमसोर करिनाकात म्हूण DSCच्या काजाराच्या कुडतींतल्या मुनसुबदार पाद्राबान उसारले तवळ म्हाका सुको सैलाप तशें बुकल्लें. भोवशा आरोनाकी तशेंच जाल्लें आसचेत. खंय तें सत आसलें म्हणून म्हाका आतांय बगूंक लागलें. ना तर आरोनाच्या मोर्नान हांव कित्याक अस्कत जाल्या. शाराल न्हय तर हांव आरोनाचेर निमाणी दिश्ट घालूंक वेती आसली.
आरोनाच्या घरच्यांक भोवशा विनायक सोडून हेरांक म्हजी वळख जातीना. 21 वर्सांच्या अवधींत आरोना तितली जिनोसांत हांव बदलूंक नातल्यारी म्हजी थंय प्रायसो तफावत जाल्लो. शारालाक वडकरच्या एक व्हड्या जबाबदारेन म्हाका बरेंच पिकयल्लें. मुस्कारार आदली गोरसाण जावं हातापायांनी तरणाटपणाची फुडफुडाय जावं नातल्ली. हांव मोरनाक गेल्लीं खंय शारालाक कळत आनी आरोनाक आनी आपणाक कितें लगती म्हूण तिका दुबाव येत म्हणली कावजेनी न्हय तर आरोनाक एक मूठ माती घालून येती आसली. शारालान घरा पावतना सट्टाव 7 उतराताली. कॉलेज जाल्लीच कॉलेजीच्या लायब्ररींत शिकोवंक वयची संवय केल्ली शारालान घडयाळाचेर 4:30 जाली. आरोनाची कूड इगर्जेक पावली आसतली. हांवें बसाजी जाल्ल्या सुवातेर मुखल्या बांकार कोण बसला आशेत? आरोनाचो भाव, भयणी आनी सयरीं. एका वेळा मोरनाक गेल्लीं तर सर्व बांदपास कुशीक दवरून हांव मुखार वचून बसतीं. सायबा बोगोस, हांव अशें कित्याक चिंतां? काजार नल्ल करूंक DSSक दिल्ली अर्जी इत्यार्थ जाल्या वा ना त्या गोवजेकच हांव गेल्ली ना. सरकारी कुडतींत कितेंच दोशी नासता 6 म्हयन्यांनी आमचें काजार रद्द जालें. आमी स्वाकुशेन शर्तां नासता काजार रद्द करूंक दिल्ली मनावी नितीदारान मानून घेतली. कुडतींत वेगळाचार मेळिल्ल्या वर्सां भितर आरोन परत काजाराक आयतो जाल्लो. आरोन परत काजार जाता आनी तुमचें काजार इगर्जींत नुल्ल जावंक ना तर तें तुवें आडाव येता म्हूण म्हज्या सांगाता काम करच्या सुनीतान दिल्ली सलाह हांवें घेतली ना. म्हाका तो नाका ताका हांव नाका, कितेंय करून दी म्हूण सुनीताक सांगल्यारी आरोन परत काजार जाता म्हणलें म्हाका पसंदायेचें जाल्लें ना. हांवें परत काजार जावचें चिंतल्लेंच ना. आरोन पारीफोणाक लागलो. जाय जाय म्हूण आमच्या काजाराच्या दुसऱ्या एनिवर्सरीचो दिसत दुसरेपणाच्या काजाराक आरोनान विंचल्लो. म्हाका उलोवप जायजे म्हणले खातीरच आरोन आमच्या काजाराच्या एनिवर्सरी दीस काजार जाता म्हणलें म्हाका सोसूंक जालें ना. तो पारीफोण घेता आनी म्हज्या सरवणेंत आपूण संतोश भोगता म्हणलें म्हजी तसली बायल कशें स्विकार करीत? ते दीस आजून म्हाका उडासांत आसात. दिसाचें म्हाका काम करूंक जायनातलें. जेवणच्या वेळार भूक लागनातली आनी राती न्हीद पडनातली. विराराय सोसूंक जायनासता मेळिल्ल्यांचेर कुबळोंक लागली. कुवेत रावल्यार पिशीं जायन म्हूण भिरांत सुरू जाली. शारार तवळ 6 म्हयन्यांचें. आरोनाच्या दुसऱ्यापणाच्या काजाराक हप्तो आसतना कामाक राजिनाम दिवन हांव मुंबय आयिल्लीं. 6 म्हयने मुंबय रावन दुबाई नव्या कामाक गेल्लीं. आरोनाचो रुबाब आपणें सांगलेंच जायजें आनी तें मात्र सारकें म्हणचें हट कसल्यांतच सोडदोड नासचो मनोभाव. आज आरोनाचें दुसरें काजारी तुटोंक लागलें. दुसऱ्यापणाच्या बायलेक सयत वर्सापरास चड सांगाता दवरूंक सुकोवंक ना. त्या खबरेन म्हाका दिल्ली धादोसकाय इतली आनी तितली न्हय. तें चिंतून आसतना आरोनाच्या मोरनाक वेची पिशी आलोचन केल्ल्या म्हाका म्हजेरच राग आयलो. भितर वचून न्हेसल्लें वस्तूर बदलून घरा न्हेसची नायटी शिरकायली. इंटरनेट उक्तें करून आरोनाच्या मोरनाची खबर परत वाचली हांवें. आरोनाचो आयलो वर्सो कोणा फोटो घाल्लो. कितें हांकार आसलो, कितें बर्म आसलो. फोट्यांत आरोन सोलवून गेल्ल्या पापाऱ्या बरी दिसतालो. मुस्कोर सगळेंच चिवळून गेल्लें बरी जाल्लें. गाल भितर वचून माथ्या वयले केस जडून गेल्ले. हेरांच्या मोरनाच्या खबरेक वेबसायटीचेर उण्यार 10-15 तरी संताप संदेश येतात. कोण एकल्यान भोवशा विनायचो सांगाती आसयेत. शासनाचो विशय मागून विनायक एक मात्र संदेश धाडलो. आरोनाच्या मोरनान म्हाका भोगचें तितलें दूख सयत उसारची कोणी नातली. कंप्युटर बंद केलो. हॉलाचो पडदो वडलो आनी टीव्ही घाली.
आपणाक मंगळुरांतच इंजिनियरींग करीजे म्हणून शरलान हट करिनातलें तर हांव मंगळुराक येतींच ना. मुंबईत बऱ्यो कॉलेजी आसात, आमचे फ्लॅट आसा. मंगळूर नाका म्हळ्यार शरल आयकल्लेंच ना. मंगळूर ल्हान गांव, कोण म्हजी वळख धरतीत आनी आरोनाक ही खबर मेळत म्हणली खावजीनी म्हाका दसुनंत आसली. जल्मोवच्या पयलींच तुजो डॅडी कार अवघडांत कुयत्यांत अंतरलो म्हणून शारलाक ताच्या इस्कॉलाच्या टिचरांक आनी दुबायंत म्हज्या शेजाऱ्यांक पातयेशें सांगिल्लें आनी हांव सयत तशें जालां म्हणलें परत परत म्हाकाच सांगून एक फोट सत करूंक पेसाडून आसलें. डॅडीचो फोटो कित्याक ना, ताच्या मरणाचो व्हिडियो कित्याक ना म्हूण शारलान ल्हान आसतना विचारच्या सवालांक पातयेशें जाप दिवंक सकयली. अवघडच्या वेळार वळख जायनातले बरी ताचें मुस्कट बेसान जाल्लें आनी तो वेळ मरणाची व्हिडियो काडची रिवाज नातली. अशें कांय फोटी शरल ल्हान आसतना सत म्हणून पातयेल्लें. डॅडीच्या मरणाचो उडास विसराचे आनी फकत तुजे खातीर जियेचे म्हणल्यार शेवटान आदल्यो सर्व यादी हांवें नाश केल्यात म्हणून बुधी प्रकाशाक पावुल्ल्या शरलाक सांगिल्ले उपरांत तिणें आपल्या बापायच्यो गजाली म्हजे कडेन विचारचेंत सोडिल्लें. म्हज्या आनी शरलाच्या जिवितांत आरोन परत येवंक नजो म्हूण हांव हट धरून आसली. काजार वेगळाचार जाल्ली म्हणलें शरलाक कळोवंक नजो म्हणून हांवें पयले घडिल्ल्यो फोटी उपरांत सत करूंक कांय फोटी रसूंक पडिल्ल्यो. दुबायंत आपणाची क्लासमेट्स मंगळुरांत शिकोवंक वेतालीं जाल्ल्यान आपणाकी थंयच वसाजे म्हणल्यार शरलाच्या वत्तायक हांवें बागोवचेंच पडलें. प्रतिश्ठीत इंजिनियरींग कॉलेजींत शरलाक प्रवेश मोलाक घेतलो. म्हज्या जिविताचो एक मात्र इरादो शरल जाल्ल्यान तिका हॉस्टेलांत दवरूंकय म्हाका नाका आसलें. इतलेरच दरबस्त जोडिल्लें. जाय तर उपरांत पाटयेव येता. दुबायंत कामाक राजिनामो दिलो. कुडियाल शारा भितर बरें फ्लॅट भाड्याक घेतलें. शरलाक कॉलेजीक भरती केल्ल्या दिसाच म्हाका आगात राखो नासलो. तिच्या कॉलेजीच्या बँकाच्या शाख्यांत शरलाच्या आनी म्हज्या नांवार जॉयंट अकावंट उक्ते करूंक गेल्ल्या कडेन विनय मॅनेजर म्हणून हांव नेनांच आसलें. म्हजें नांव आनी शरलाच्या बापायचें नांव वाचयल्ल्या ताणें म्हजी वळख धरली. ताच्या चेंबराक आपोवन शरला मुखार विनयान आपली वळख व्यक्त करतना हांवें कळीतच ना तशें नाटक करीत पडलो. आमच्या काजाराच्या वेळार 12 वर्सांचो विनय आतां अपुर्बायेचो तरणाटो जावन वाडोवन आयिल्लो. आरोनाच्या मुस्काराची छाया विनायकी आसली. सॉरी सर, यू हॅव मिस्टेकन मी. म्हजो न्हवरो आरोन मोंतेरो कुवेटांत अवघडांत अंतरला. हांवें भासून सांगलें. सॉरी मॅडम, आय मस्ट बी रॉंग. म्हजे आटाविटे समजल्या विनयान परिगत सांबाळून व्हेली. शरल एक फावटी घुसपडलें आनी उपरांत म्हजो नेनारपणाचो नाटक सत म्हणून ओपोवन भायर आयलें. ह्या शेरांत आरोन मोंतेरो म्हणलें कांय जाण आसतीत. मॅनेजराक कन्फ्यूज जाला. हांवें शरलाक समजयलें. शरलान ह्या गजालीचें गणने करूंक नातलें. त्याच सांजेर विनायक फोन केलो आनी शरला खातीर हो गुटू राखून दवरूंक पोरातून मागलें. विनाय बऱ्या समजणेचो. तूं ओपलो मात न्ही. मुखल्या साप्त्यांत आपणाक कुंदप ट्रान्सफर आशिल्ल्यान शरलाक बेटचो संदर्भच आसचो ना म्हूण भास ती सयत दिली. फाटल्या 3 वर्सांनी हांवें खावजेल्लें दिसलें की तेंच घडलें ना. आरोन आजून खंय गल्फांत आसा म्हूण हांव समजल्लें. शरलान सुकोन सयत आरोनाची गजल काडूंक नातली. आपल्या शिकपांत पुरतें मेतेर जाल्लें. बँकाच्या कंप्युटरार आसचो म्हजो ईमेल एड्रेस सोदून काडन आरोनाची भलायकी बरी ना आनी तो आस्पत्रेक दाखल जाला, मातसो बरवसो ना म्हणून आदल्या हप्त्यांत विनायन मेल धाडटा पर्यंत आरोनाची खबर म्हाका नातली. विनायक जाप दिवन तो खंय दाखल जाला म्हणून विचार सयत हांवें केलो ना. आतां मेल्ल्या उपरांत ताच्या मरणाक वसाजें म्हणलें तितली व्हड तो जीव आसतना आस्पत्रेक वचून ताची भेट करूंक म्हाका नातली. तो तितले बेगीन मरत म्हूण म्हाका बगूंकय ना. आरोनान म्हज्या आनी शरलाच्या जिवितांत परत प्रवेश जावचें म्हाका नाकाच आसलें. वरां 6 जालीं.
आरोनाची कूड मातयेक पावच्याक सिमिस्रेक वेले आसतेली. TV बंद केली. कुडांत मस्क काळोख आसलो. मोरणाच्या पेटेचें धांपणे धामसो वेळ. निमाण घडये मोगाच्या मनशाच्या कुडीक अकरेक देखची घडी. विलाप आनी अकलास लिपोवंक जायनसो वेळ. बुसुल्ले कडेच हांवें दोळे धांपले. मोरणाच्या पेटेंत न्हिदल्लो आरोन एक दिश्ट घाली येती. वंट साबून बसली. दोळ्यांत दुकां बरोवन आयली. मोरणाक वशी तें कोणना. शाराल आतां वाडलां. संवसार कितें म्हूण तें जाणा. तिचे कडेन हकिकत सांगून नीज गजाल लिपयल्लें कारण तिका समजोवन आमी दोगांयनी मोरणाक वशी येतें. आपणाच्या बापायक एक मूठ माती घालूंक मेळ्ळी म्हणली एक तृप्ती तरी शारालाक जीणभर आसती. निमाणे तितल्याक तरी म्हजे बांदपास उणें जातें. कितलो वेळ ह्याच चिंतनांनी मग्न जावन बसली हांव सुनेना. दाराची खांपीण जायनातली तर उठतींच ना. शाराल कॉलेज जावन वेग्गी आयिल्लें. लायब्ररीक वचोंक नाय विचारलें दार उक्तें करतानाच. भलायकी बरी नासल्यार वा रेकॉर्ड बरोवंक आसल्यार ते लायब्ररीक वचनातलें वा गेल्यार वेग्गी घरा येतालें. ना मम्मी म्हणालें शाराल भितर रिकताना. म्हजी फ्रेंड विनिता मेडिकल करता. तिच्या अंकलाच्या मोरणाक गेल्ली मम्मी. म्हजें मूड पाड जालें. तें तो शीद घरा येयलें. म्हाका जगलाणें मारिल्ल्या बरी जालें. ताचें नांव म्हज्या डॅडीचें आनी प्राय डॅडीचेंच मम्मी. पाप 2000 जाल्लो खंय. दोनूय डायवर्स. एक सुरपणाच्या खंतीन सोरो पिवनूच मेलो खंय मम्मी. ही इज जस्ट 49. आपल्या कुडा भितर सरताना म्हणालें शाराल देव बरें करूं.